महिमा तो सोबीत काय आमकां मेवता आनी आमी तेच्या सोबीतकायेन सोबीत जाता. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Shin devak din vasuya. Obrahan tilaba shikaraban teleheraman talaharaki alaba dalaki alalala shakarabaraba. Ribat rotrama sikhet ralan de gloria, gloria, mahima, mahima, aradhana, aradhana, जीविताच्या देवाक. Oh, thank you, Lord Jesus. जुआंचो 6 अध्याय आणि 65वी ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 65. देखून जेजू ख्रिस्त म्हणटा, बापाकडचे हे देणे घेतला बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां ह्या सुवातेचेर सांगता, जो कोण बापा कडसून येता येवंक शकता. कित्याक बापान आमकां विचून काडला आपल्या पुता बगर कोणाकूच देवा कडेन वचोंक जायना. आयज देवान तुका आनी म्हाका चूज केला, विचून काडला, देखून आमी जेजू क्रिस्ता सांगाता आसा. आयज आमी देवाक चूज करूंक ना, आमी देवाक विचून काडूंक ना मोगाच्यान, पूण देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला. देवान तुका आनी म्हाका दायजी केल्यान. जेजू क्रिस्त ताचो मालगडो पूत आनी आमी ताची भुरगीं, आमी जेजू क्रिस्ताची भाव भयण, आनी देवा बापान तुका आनी म्हाका विचून काडला आपल्या पुता लागीं वचून. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, बापान विचून काडल्या बगर कोणूच जेजू क्रिस्ता लागीं वचोंक शकना. देखून तूं आनी हांव निवडलेली आसा, विसलेली आसा. ह्या संवसारान मोगाच्या भाव भयणांनो जायतीं आमची भाव भयणां, जायतो लोक आसा. आयज देवान आमकां भाग दिला, देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला. आमी भागी आसा कित्याक ताणें आमकां विचून काडल्यान. देखून तूं देवाचो आसा, हांव देवाचें आसा, आमचें कुटुंब देवाचें आसा, जेजू क्रिस्ताचें आसा. आनी तो आमकां जो स्वामी आनी धनी आसा त्या देवाचो मोग करुया मोगाच्यानो. ताका मान सन्मान दिवया हर एका वेळार, ताका वाखाणुया, दिनवासुया. कित्याक जिवीत देवाचें देणें आनी देवान दिल्या बगर कोणाकूच हें देणें फावो जायना. जें कितें आमी ह्या संवसारान आसा, जी येता, श्वास घेता, तो फकत आमच्या देवाक लागून. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया, ताची आराधना करुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्या आनी ताची जिवी उतरां आयकोंक. कित्याक ताची उतरां सासणाच्या जिविताक व्हरोन आमकां पावयता. कित्याक ताची उतरां जिवी, त्या उतरान जीव आसा, ते आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसात. जशें आमी कुडी पासत खाता जेयता, तेच भाशेन ही उतरां, देवाची उतरां, पवित्र पुस्तकांतली देवाची पवित्र उतरां ही आमची आत्मीक खाण जावन आसात. ज्या वेळार आमी ती आयकता आनी ती पाळटा आनी ती फॉलो करता, तेन्ना आमचो आत्मो बलीश जाता, आत्मो बलीश जाता. देखून जॉन चॅप्टर 6 वर्स 62 आमकां सांगता, आमी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. आज जें कितें आमी आसा तें आमच्या आत्म्यांक लागून. देखूनच आमचो आत्मो आमकां जीव दिता. आमचें मास ही कूड कांयच उपकारना. आयज भितर आमचो आत्मो आसा, देखून आमी ह्या संवसारान आसा. देखून आमचो आत्मो बलिश्ट करता ते देव. आमी हर एका दिसा खाता जेयता आमच्या कुडी भलायके पासत. सो आत्म्याची भलायकी, आत्म्याचें पोसण देवाच्या उतरान आसा. सो ते देवाचें उतर आमी हर एका दिसा आमच्या जिवितान घेवया आनी त्या देवाच्या उतरानूच आमी चलोया. ओ हालेलुया. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया आनी ताची स्तुती करया. ओ अमेझींग आमचो देव आमच्या जिवितान जायते भाशेन तो आमच्या जिवितान बरें तें करता. आमचो देव अजापांचो मोगाच्यान वाटेन चलोया. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां, तुज्या सांगाताक रावतलो, तुज्या वाटेन
हांव तुज्या सांगात नांव गाय तोलो हांव पाटी सोरचो ना हांव पाटी सोरचो ना हांव पाटी सोरचो ना तुका हांव मान दिता तुका हांव मान दिता जेजू तुका हांव मान दिता आतां आनी सदां तोलो वाटेन हांव चोल तोलो हांव गाय तोलो हांव पाटी सोरचो ना तुज्या सांगाताक तोलो तुज्या संगी हांव पाटी सोरचो तुज्या सांगाताक राव तोलो तुज्या वाटेन हांव चोल तोलो तुज्या संगी हांव गाय तोलो हांव पाटी सोरचो ना तुज्या सांगाताक राव तोलो तुज्या वाटेन हांव चोल तोलो तुज्या संगी हांव गाय तोलो हांव पाटी सोरचो ना पाटी सोरचो ना हांव पाटी सोरचो ना जेजू पाटी सोरचो ना जेजू पाटी सोरचो ना हांव पाटी सोरचो ना Masharariala Libatre Mashariala la 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 Orantele Bashira Badele Heranta la 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 Soglia Kazantan Dugaradan Kurta Soglia Jivitan तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सोगतेन तुजी सेवा करता आंगा वासा आंगा वासा सोमिया सोमिया Somia anga hawasa anga hawasa Somia anga hawasa Somia anga Hallelujah. Praise the Lord. देवाचे सामर्थ्य, देवाची कृपा, देवाची जाणवाय आमच्या सांगाताक आसा.
प्रेज द लॉर्ड. आणि ती घेऊन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आजचे देवाचे उतर घेयात. एक चॅप्टर धर्मनितांचो इतिहास, दुसरो अवेसूर आनी पयली आनी दुसरी वळ कितें सांगता तें पळयात. 50व्या दिसाचे परबे समयी ते सगळे एके स्वातेचेर जमलेले आसतना अवची झणझणीत वाऱ्या भाशेन सर्गावेलो एक आवाज आयकोंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या आवाजान ते आख्खें घर भरलें. तिसरी लायन पळयात. आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो म्हटल्यार पिनल्यो आनी तांचेर दर एकल्याचेर एक बसल्यो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्मो उलयता लागले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणटात पळया आत्मो आंत्रोबुसे ले ब्रामा मामा शाखाठानामा ओ रे बे शेके ओ रा बाबा बाबा शेके तानामा ओ ले ब्रामांत्रो सेके तर ओ रा बांधुरो साखांतानामा नसले रे ओ रा बाबा बाबा बसे ओ ले ब्रामांत्रो शाखाठानामाना ओ जे रे बे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचे उतर कितें सांगता परतून वाचून दाखय. चॅप्टर 2 वर्स 1-2 दिलेले आसतना अवची झणझणीत वाऱ्या भाशेन सर्गावेलो एक आवाज आयकोंक आयलो. ह्या आवाजान ते आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो म्हटल्यार पिनल्यो आनी दर एकल्याचेर त्यो बसल्यो. आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्मो सुचयता तश्यो परक्यो भाशा उलोवंक लागले. आमेन. सो आत्मो सुचयता तश्यो परक्यो भाशा त्यो उलोवंक लागले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात सजमन घेवया. ही जे 50वी दिसाची परब आसा ते परबेक पयले कोण कोण आसले. प्रेज द लॉर्ड. कोण कोण आसले ते आमी सजमन घेवंक जाय. कित्याक 50व्या परबे दिसा कोण कोण आसले ते आमी पयले सजमन घेया. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो आनी जेजू क्रिस्तान अशा भाशेन सांगलें ज्या वेळार ताकाय तुमी सर्गा वेल्या सक्तीन नेटना नान त्या ताकाय जेरुजाल्या लागसून तुमी कट सरीचे नाकात. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या वेळार जेजू तांकां पळयत आसतना आवचीत वयर 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 कुपांनी ताका लिपून दिलो. आनी ते सगळे जाण वयर नजर आसतना देवदूत थंय येयले आनी म्हणूंक लागले तुमी वचात म्हणून सांग. आनी ही सगळीं जाणां एका स्वातेचेर गेली. कित्याक एका स्वातेचेर गेली? कित्याक त्या दिसांनी तेंच्या भितर भिरांत आसली. कित्याक जसो जेजूक मारतालो तशे घडये आमकांय मारतले. जसो जेजूक दगदागायलो तसो आमकांय दगदागतले. देखून ती एका स्वातेचेर वचून रावली. आतां धर्मयुतांचो इतिहास पयलो अवेसोर आनी 13वी लायन अशा भाशेन सांगता. शारान भितर सरतच रावतले ते उचल्या कुड्यान गेले. ते पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, थोमे, बार्तिमेव, मातेव, आल्फदाचो पूत जाकोब आनी सिमाव उर्बेवन आनी जाकोबाचो पूत जुदास. आमेन. हे 11 गेले. प्रेज द लॉर्ड. तेजे उपरांत कोण आसली? 14वी लायन जेजूची माय मरी. सोबीत नांव माय मरी. आमेन. आनी कोण आसली? आनी तेच्या भावा बरोबर तशेंच हेरां वस्तरे सांगता ते एकाच मनान मागणें करताले. प्रेज द लॉर्ड. सो वरच्या कुडान कोण आसले ते पळयात. वरच्या कुडान 11 शीस आसले, मरिये माय आसली आनी सोबीत कायेन ती कितें करताली? मागणें करताली. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे मागणें करताले कित्याक जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलेलें ज्या ताकाय तुमी सर्गा वेल्या सक्तेन नेटना नात त्या ताकाय जेरुजाल्यासून तुमी वचचेच ना. आनी ज्या ताकाय तांकां सर्गा वेले सक्तेन जशें प्रॉमीस केलेलें हांव तुमकां एक शेराती धाडटलो तोच तो पवित्र आत्मो तो तुमकां सतान तुमकां स्वतंत्र करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो सतान स्वतंत्र करतलो आनी तोच पवित्र आत्मो तेंचे सांगाताक आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या ताकाय ती पवित्र आत्म्यान भरना ना त्या ताकाय ती जेरुजाल्यासून कट सरोंक ना. घडलें तें अशें. ती मागणी करीतच असली, मागणी करीत असली. आनी आवची बायबल म्हणटा झणझणीत वाऱ्या भाशेन
झणझणीत वाऱ्या भाशेन सर्गा वेलो एक आवाज आयकोंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हेवनांतलो आवाज आयकोंक येयलो पृथ्वीचेर. आमेन. सर्गा वेलो आवाज आयकोंक येयलो पृथ्वीचेर. आनी ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें घर भरलें. ओ रिबा जाता थाका तिके थोलो वाहांत्रा मासाका. ते आवाजान खंय ते आख्खें घर भरलें. म्हटल्यार तो आवाज सर्गी राज्याचो आसलो. आमेन. आनी ते आख्खें घर भरलें. आनी उज्याच्यो कश्यो जिबयो तांकां दिश्टी पडल्यो. कोणाक दिश्टी पडल्यो? मरियम मांयक 12 शिसांका उज्याच्यो कश्यो जिबयो दिश्टी पडल्यो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी उज्याच्यो जिबयो दिश्टी पडोकूच नात, त्यो जिबयो येयल्यो आनी तेंच्या तोंडाचेर तेंच्या जिबेचेर बसल्यो. आनी बायबल कितें म्हणटा? ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्मो सुचयता तश्यो परक्यो भाशा उलोवंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो सुचयता तश्यो परक्यो भाशा उलोवंक लागले. आत्मो सुचयता तश्यो परक्यो भाशा उलोवंक लागले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी म्हणटा टंग्स प्रेयर म्हणटा ले महांत्रा बाशोको चेने क्लेहिंत्रा बासोको इजेंद्र महांत्रा सके. ह्यो वेगवेगळ्यो भाशो आहात. ही भास सर्गावेली आहा, खंयच्या ना खंयच्या राष्ट्राची आहा, ना तर ती पवित्र आत्म्यान बांदलेली आहा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज आमचो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम आमच्या लायफान कितें जाला ना, आमकां टंग्स प्रेयर येयना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां टंग्स प्रेयर येयना. आमचें बायबल आमकां शिकयता कितें तर दर एकल्यान टंग्स प्रेयरान उलोवंक जाय. ज्या मरियमायचो आमी मोग करता, ज्या मरियमायक घेवन आमी चलता, त्या मरियमायच्या जर आमी शीस आसात जाल्यार त्या मरियमायक टंग्स प्रेयर येताली. ती आमकां येता कितें? प्रेज द लॉर्ड. ती मरियमाय टंग्सान उलयताली, विचित्र भाशांनी उलयताली, देवाक वाखाणटाली विचित्र. ऑलरेडी ती देवाक वाखाणटाली. तुमकां जाणा लूक चॅप्टर 2 म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. ती वाखाणटाली, ती बायबल रिडींग करताली, ती देवाची उतरां वाचताली आनी देवाक वाखाणटाली. सो आयज प्रॉब्लम कितें आसा? मरियमाय सगळ्यांक जाय पूण मरियमायचे गूण नाकात. प्रेज द लॉर्ड. मरियमाय ही पवित्र आत्म्यान भरल्या, आमकां पवित्र आत्म्यान भरोंक नाका. आमेन. मरियमाय बायबल वाचताली, आमकां बायबल वाचणें नाका. प्रेज द लॉर्ड. पण ह्यात प्रॉब्लम ह्यो जाता जाणा, आमकां आमच्या जिवितांत आमकां सगळें शॉर्टकट जाय. आमकां सगळें शॉर्टकट जाय. हर एक वस्तू आमकां शॉर्टकट जाय. आमकां एगिना आमची मागणी मेवलेली जाय पूण आमकां पवित्र आत्मा नाका. आयज कितलीं जाणांक आमी जर पळयता जाल्यार तांकां टंग्स प्रेयर येयना, तांकां विचित्र भास येयना, तांकां बायबल रिडींग करूचें देणें ना, तांकां बायबल रिडींग वाचूची खोशी ना. एक लायन केन्ना तरी वर्सांसून एक पावटी केन्ना तरी आमच्या लायफान प्रॉब्लम्स येतात तेन्ना आमी हें करता. एक्चुली कितें जालां ना बाबा, आमी ना देवाक टिश्यू पेपर कसो यूज करता. टिश्यू पेपर जशें आमी हॉटेलान वयता आनी आमकां तोंडाक जर घाण लागता त्या वेळार आमकां पुसूच्या पासत टिश्यू पेपर जावो जाल्यार आमी टिश्यू पेपर घेता, आमी पुसता आनी त्या डस्टबिनाक उडयता. कित्याक आमकां जाणा तो टिश्यू पेपर जर उडयलो जाल्यारूय आमकां दुसरो मेळचो. तेच भाशेन आमचें लायफूय एक टिश्यू पेपर कशें जाल्लेलें आहा. तुका जाणा आयज जर म्हाज्या गरजेक जीव धांवतलो, ओके, जीव धांवल्या उपरांत आमी ताका सोडून दिवचो. परत म्हाका घरात ज्या वेळार लागतली त्या वेळार म्हाका जेजू जावं, तेच्या आदी नाका. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात, जर बायबल जर तुमी वाचतात आनी धर्मयुतांचो इतिहास हें पुस्तक जर तुमी वाचतात जाल्यार आनी पयलो अध्याय सुरू जाता, पयलो अध्यायान सगळें सांगलां कशा भाशेन ती शारान गेली. पूण दुसरो अध्याय ज्या वेळार स्टार्ट जाता आनी तो शेवटचो अध्याय, शेवटचो चॅप्टर ताका तुमी जर वाचीत वयतात जाल्यार तुमकां भितर खूब कितें तरी मेवतलें. पूण तें खूब कितें मेवलें जाल्यार एकूच कॉमन गजाल आसा, एकूच एक साम्य गजाल आसा, ती म्हटल्यार पवित्र आत्मा. आमेन. कित्याक ते शीज जे पयलें चर्च म्हटल्यार कितें? बिल्डींग न्हू. चर्च म्हटल्यार कितें? तुजें काळीज. आमेन. तुजी कूड. पळयात पयलें चर्च ज्या वेळार तेंच्यांनी बांदलें त्या वेळार कितें म्हटलें? त्या वेळार ते पवित्र आत्म्यान भरलें. तुमी एक चॅप्टर वाचात, धर्मयुतांचें पुस्तक वाचात, थंय अशा भाशेन उलयलां पवित्र आत्म्यान पावलून हें केलें, पवित्र आत्म्यान पावलू थंय गेलो, पवित्र आत्म्यान पावलू भरलो, पवित्र आत्म्यान पावलूक लांगड्याक चलोंक दिलें, पवित्र आत्म्यान पावलूक आदार दिलो, पवित्र आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो,
पवित्र आत्म्यान तेचें मन बदललें, पवित्र आत्म्यान तेंच्यांनी बॅप्टिजम घेतलें, पवित्र आत्म्यान तेंचें जिवीत बदललें. पवित्र आत्मो बसतना, उठ्ठना, चलतना फकत पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्यो पवित्र आत्मो तांकां शेवटच्या दिसा दाखयत रावलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान तांकां आख्ख्या संवसारान देवाचें उतर परगटूंक दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हे पवित्र आत्म्यान आयज पळयात जी सक्ती जेजू क्रिस्ताना शिसांका सांगलेली, ज्या ताकाय सर्गावेली सक्तीन तुमी नेटनान त्या ताकाय जेरुजालेमसून कट सोरो नाका. सर्गावेल्या सक्तीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्गावेल्या सक्तीन ज्या ताकाय तुमी नेटनान त्या ताकाय तुमी कट सोरो नाका म्हणून क्लियर सांगलेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज त्या सक्तीक सगळीं जाणां इसारल्या. आयज त्या सक्तीचो कोण यूज करना. प्रेज द लॉर्ड. सक्तीचो कोण यूज करना. प्रेज द लॉर्ड. आयज जो तो आपल्या गरजे पुरती देवाक आपयता, आपल्या गरजे पुरती देवाक वाखाणटा, आपल्या गरजे पुरती देव धर्म करता. हालेलुया. जेजू खंयच्या धर्माचो न्हू बाबा, तेचो एकूच धर्म आसलो, मोगाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज हांव देवा सांगाताक चलता कितें, आयज हांव देवा सांगाताक आसा कितें, आनी जर देवा सांगाताक आसा तर हांव पवित्र पुस्तकाक घेवन चलता कितें, हांव पवित्र पुस्तकाक घेवन भोंवता कितें, हें खूब गरजेचें. जर त्यो पवित्र पुस्तकाक घेवन चलना येना, पवित्र पुस्तकाक घेवन भोंवना येना, तर तुजें जिवीत ह्या संवसारान आसोन नसल्या भाशेन. जर तूं पवित्र पुस्तक घेवन चलताय आनी पवित्र पुस्तका भाशेन जिवीत तुजें चलयताय, तर तूं ह्या संवसारान देवाच्या आत्म्याक घेवन चलताय. आमेन. पळयात विचार करात आपलें जिवीत देवाच्या हातीन सोंपयात. कित्याक ह्यो वेळ आसा तुमच्या जिवितांतलो बेस्ट वेळ. तुमचें जिवीत देवाक समर्पण. ज्या ताकाय तुमचें जिवीत तुमी देवाक समर्पण करनात त्या ताकाय देव तुमच्या जिविताची जबाबदारी घेवचो. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत पवित्र आत्म्या तुजी उतरां सोबीतकायेची आनी सोबीतकायेची खाण जावन आसा. ती जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता, आनी ज्या वेळार जिवीत बदलता तो सर्गा राज्या वयलो अधिकारी जाता. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, एक मनीस जर आपलें जिवीत बदलता जाल्यार सर्गा राज्यार व्हड फेस्त जातलें, व्हड फेस्त जातलें. आमेन. देवाचो आत्मो तुमचे सांगाताक आसा. गॉड ब्लेस.